बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, फाल्यां मासाचे उठरावेर आमच्या चड मोगाच्या पातकुराचो फादर जोफिल डायसाचो वाडदीस. पूण हो दीस तो आपल्या कुटुंबा सांगाता सादतलो देखून आयज आमी ताच्या जिविताच्या देण्या पासत ह्या मिसा भेटेंत मागुया. यादनिकी आपोवणे, ताचें गुणेश जिवीत, गावपाचें देणें आनी शिकपाचे हुशारकाये खातीर आयज आमी त्रियेक देवाक दिनवासुया. तशेंच तांच्या आवय बापाय आनी भावाच्या देण्या खातीर बापाक आर्गां दिताना ताका सदांच मोगान सांबाळूंक आनी जेजूचें कार्य फुडें व्हरूंक ताका पवित्र आत्म्याचें बोल आनी कृपा फावो कोर म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान गिरेस मुनीस आनी लाजाराचे वेपारींतल्यान जिजू आमकां चड एकल्याक आपलें बरेंपण दुसऱ्या वांटूंक सगल्याक आमकां आपयता आनी आमंत्रण दिता. तर जेजू भाशेन फावो जाल्ल्या संदेचो आमी बरो फायदो काडून मेळटा ते संदेक आमी बरेंपण शिपडावंक जेजूची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदान आमकां चड एकल्याक मागून घेवया. आनी साबार पावटी कुडयेक असले बरेंपण करपाची संदी मेळटा तेन्ना आमी ती कुडयेक होगडयल्या. हें बरेंपण कुडयेक जायते पावटी दुसऱ्यांक फावो करचे सुवातेर म्हाका कितें बरेंपण मेळटलें हाचेर म्हजें ध्यान मन घातलां. तोरसल्या दुसऱ्या पातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी सगळे आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा पळयतो म्हजो कन्या उचारून सांगता, मोनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बगळो अपराध. ह्या पासत बाकी सदांच सांगपाक मेळ्ळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव पळयतो. म्हज्या खातीर आमच्या सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. काकलूत कर. काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. काकलूत कर. काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. आयचे मिसाच्या बलिदानान भेटयता सोपून गेल्ल्या सिरिलो सांताना दा कुन्या आनी जुआव आनी मारिया विएगस देवान तांकां सुर्गेचें सूख फावो केल्या बरो म्हूण आमी मागतना आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमता सेजल फेर्नांडीस, केली गोन्साल्वीस आनी पॅट्रीक सिल्वेरा. देवान तांचेर आपलो सुबा आशिर्वाद आनी देणी उतल्यार बरो म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो कासकी करसो आमची मागणी देवाक आमी पारुया.
सर्वेस्परा आमच्या बाबा, नेणट्या निर्मळ काळजाचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण होगडायलोल्यांक तूंच तें कोनवाळ्यान परतून दिताय. तर ह्या काळार पातोक सोडून नितळ निर्मळ जीण जिवंक आमकां कृपा दी आनी खुशीन हुरबेवंत भावार्थान गोट आनी प्रितीमोगाच्या कोडण्यांनी तीर जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचीं काळजां तुजेशी ओडून व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेरमायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदारार पातयेता आनी जाचें कालीस सर्वेस्पराचेर ना त्या मनशाचेर शिराप. ओरोन्यांतलें सुकलोलें तोंड कशें तो बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोळे नात. ओरोन्यांत सुक्या कोरड्या जागण्यार कार्या आनी लोक नासलेल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपली पालां उदकांत पावयतल्या वालांचे देगेर रोयलोल्या झाडां वरी तो. गरमी पडटोच ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पांचवीं. पावस नासलेल्या वर्सा ताका पोरवा ना आनी फळां दिल्ल्या बगर तो कदीच रावना. कालीस म्हणल्यार सगल्या वोन गातकी, ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचे गूट कोणाक तावे? हांव सर्वेस्पोर जण एकल्याच्या काळजाचो ताव घेता. अंतस्करणान हांवूच विस्कुटावन पोलेतां आनी जण एकल्याचे कोरण्या आनी वावऱ्या फळां पोरमोणे मोजोरी दिता. देवाचें उतर हें. देवाचे वळोवकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराचेर विस्वास देवतात तो कोरेंच बागी. पोतून म्हणया, सर्वेस्पराचेर विस्वास देवतात तो कोरेंच बागी. जो मनीस नुस्त्याची बूद घेवन चलोना वो पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी ओदोर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरोच बागी. सर्वेस्पराचे उपदेशाचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियालीत आसा. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास देवतात तो कोरेंच बागी. वावत्या वालेचे देगेक लायल्ल्या रुखाक काला पोरमणे जातात फळां आनी कदीच बावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस, सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफोल. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास देवतात तो कोरेंच बागी. पूण नोश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावावीन अशें न्हय. तें कोण जाणय? वाऱ्यान उबून वेतात तसलें पळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नोश्ट्याची वाट निसंटणाक पावयता. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास देवतात तो कोरेंच बागी. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुबागी. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सव्या आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. जेजून फारिसेवाक सांगलें, कोण एकलो गिरेस मनीस आसलो तो तांबडी आनी नाजूक आंगोसरां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दोबाच्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगळोच जेवणांनी भरोवन ताच्या दारवट्याशी पडोवन आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजावेल्यान पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चोवणां लेवतालीं. मागीर जालें तें हें,
तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपान व्हरून व्हेलो. तो गिरेसूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. यमकोणांत आटे विटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या गोपान आसलेल्या लाजराक ताणें पयस तावन देखले आनी अशी बोब मारली, अब्राम बापा, म्हजे चुरचुरे दवर आनी आपल्या बोटाची तेंबी उदकान बुडून म्हजी जीब तोंडावंक लाजराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव बारी वळवळटा. आनी अब्रामान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितान जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजरान दूख सोंसलें म्हूण उगडास आसूं. म्हणटोच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा तावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना. न्हय म्हूण थंय तावन हांगा येवंक जायना, कित्याक आमचे आनी तुमचे मोदें मोट्टें व्हडलें पाताळ थारायिल्लें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं परातून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात, ते हे व्हडवळाचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिडकावचें. पूण अब्रामान तांकां सांगलें, तांकां मोइसेस आनी प्रवादी आसात, तांचे तांणी आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्राम बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचे शीं वचत जाल्यार ते मन बदलतले. शेकी अब्रामान ताका सांगलें, मोइसेसाचे आनी प्रवादाचे ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवून जाल्यार लेगून तांच्या मनांत सोत रिगचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमी ह्या संवसारांत जियेता. हो संवसार एक उरफाटो संवसार, द वर्ल्ड ऑफ द ऑपोजिट्स. म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी आमचे बिराड करता आसतना हे उरफाटें जिवीत आमी पळयता. थोडीं मनशां गिरेस्त, थोडीं गरीब, थोडीं शिकलोलीं, थोडीं नेणार, थोडीं फांकी, थोड्यांचो कोण उगडास लेगून करिना, थोडीं आसलोलीं, थोडीं नासलोलीं. असलो वेगळोचार उरफाटें आमी ह्या संवसारांत पळयता. आनी कांयचे शुभ वर्तमान जे आमी वाचलां, इट इज द गॉस्पल ऑफ द ऑपोजिट्स, गॉस्पल ऑफ पॅराडॉक्स. म्हणल्यार 2 उरफाटीं जिवितां आमी पळयता. ह्या शुभ वर्तमानाक 2 भाग आमी पळयता. म्हणल्यार एक भाग जो ह्या संवसारांतलो भाग आनी दुसरो भाग जो ह्या संवसारान आमचें जिवीत जियेल्या उपरांत दुसऱ्या जिविताक पावयता तो भाग. पयल्या ह्या भागांत आमी पळयता एक गिरेस्त मनीस, ताचें नांव आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळना. दुसरे वाटेन आमी पळयता एक गरीब मनीस, ताचें नांव शुभ वर्तमान म्हणटा लाजार, गॉड्स हेल्प. दुसरे सुवातेर आमी पळयता हो गिरेस्त मनीस नाजूक आंगोसरां घालून दिसाच्या दिसा व्हड व्हड जेवणां करतालो. आनी ताच्या दारवोचड्याशी आसलेलो लाजार नांवाचो एक गरीब भिकारी मनीस ताची चोवणां सुणी येवन लेवतालीं. तिसरे सुवातेर आमी पळयता दोनूय मनीस मरतात. आनी शुभ वर्तमान आमकां सांगता तो भिकारी लाजार मरता आनी देवदूत ताका अब्रामाच्या गोपांत व्हरून व्हरतात. आनी तो गिरेस्तूय मरता आनी ताका व्हरून पुरतात. दुसऱ्या भागांत आमी पळयता ह्या संवसारांत सोंपलेल्या जिविता उपरांत दुसरें जिवीत रावता आमकां तें. आनी थंय आमी असलेच उरफाटे पळयता. हो गरीब मनीस लाजार अब्रामाच्या गोपांत आसता आनी हो गिरेस्त मनीस इफेर्नांत आपली सासणाची खास भोगता. लाजार जो संवसारांत कश्टवतालो तो आज एक सुकेस्त जिवीत जियेता. आनी हो गिरेस्त मनीस हो दिसाच्या दिसा व्हड व्हड जेवणां करून खुशालकायेन मौजीन आपलें जिवीत सारतलो, तो आज हो सासणाचो उजो भोगता. तर भाव भयणीनो, आयच्या ह्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारता आसतना एक फांकी बरोवपी अशें म्हणटालो,
What does it matter if you're famous on earth but heaven doesn't know your name? म्हणल्यार कितें उपकारो जरी तर ह्या संवसारान तूं व्हड मनीस नामना आसलो मनीस आसलो जाल्यार पूण स्वर्गार तुका कोणूच वळखना. जायते पावटी भाव भयणो आमी जायतो भार घेवन ह्या संवसारांत व्हड जावंक संवसारांत आमचें नांव राखूंक आनी दवरूंक जायतो भार घेता, जायतो तो खोस घेता. पूण सुर्गीच्या राजांत आमचें नांव दवरूंक कितले जाणां आमी प्रयत्न करता, कितले जाणां आमी भार घेता काय. दुसरे सुवातेर आयचे पयले वाचप आमकां उगडास करता. काळीज म्हणल्यार सगळ्यावून घातकी, ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना, ताचे गूट कोणाक तावे. जायते पावटी भाव भयणो आमी आमचें भायलें रूप बरें करूंक जायतो भार आनी तोकोस घेता. आनी ह्याच खातीर एक बरोवपी अशें म्हणटालो, मेक युअर हार्ट द मोस्ट ब्युटिफूल थिंग अबावट यू. म्हणल्यार तुजें काळीज सगळ्यावून चकचकीत आनीक गुणांनी निडयलोलें करूंक खूब भार घे. आनी कित्याक भाव भयणो आमी जो मनीस आपलें काळीज बरें करता, ह्या बऱ्या काळजांतल्यान बरीं उतरां, बऱ्यो कोरण्यो, बरें जिवीत निर्माण जाता, भायर सरता. जरी तर आमचें काळीज बरें करूंक आमी प्रयत्न करिना, आमी आमचें काळीज बरें करूंक कसलोच तोकोस घेयना जाल्यार ह्या काळजांतल्यान सगळें वायट आनी नोश्टेपण भायर सरता. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणो जायते पावटी आमी हें कांय बरें गीत गायता. आमी सगळीं एक, जेजू सोवे आमी एक, आत्म्या वरवीं आमी एक, बापा मुखार आमी सगळीं एक. आमचे मोदें नाका जात, आमचे मोदें नाका कात, सोमेस्तांचो जाय एकचार. सगळीं एका मनाची, सगळीं एका काळजाची, सगळीं देवाची भुरगीं आमी सगळीं एक. ह्या संवसारांत जियेतना घडयेक जायतो वेगळो चार आमी करून जियेता. जायत्या जाणां घडयेक आमी भायर येता, जायत्या जाणांक घडयेक आमी वेगळो चारान घडयेक तांचे दाय आमी वागता. पूण आमी मतीन दवरूंक गरज की सगळीं आमी देवाची भुरगीं. हे संवसार सोडल्या उपरांत हो वेगळो चार आसचो ना. कोण किरेस्त, कोण शिकलेलो, कोण जाणार, कोण आसलेलो, कोण नासलेलो, हो वेगळो चार आनी आसचो ना. तर ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना सगळीं आमी देवाची भुरगीं कशीं, दुसरो मनीस म्हजो भाव, म्हजी भयण म्हूण आमी तांकां लेखूंक ह्या आल्तारार उड्या सोऱ्या रुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां जण एकल्याक कृपा आनी बळ मागून घेवया. भेटोवनेक आमी गायन गावया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटोवंक आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोनां तुकोर पिता, स्वीकार कर म्हूण तातूंत मागता. गोवा उडो आल्तारार हाडटा, ताका चोरोस समोर पिता. आमचे सुख सोर्बेर जोयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या जातलें बलिदान आपल्या मनांत आनी भयणीक आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचार देवा सर्वेस्वर मानून घेवं. कोनवाळ्या बाबा, ह्या बलिदाना वरवीं आमचे दोणवडेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाचें आमचें भायलें प्राचिताचें आचारण भितरल्यान आमच्या आत्म्याक फळादीक जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सवे सुवाताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळयान सुरते आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दोणवण दिताना ओगुणाचें तूं बोळ मोडटाय आमची मोना ऊंच उबारताय वेगवेगळे सुकूण वाडयताय आनी क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय त्याच जेचो देशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकणटात तांचे सगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dolbaranzo sorves portu, sorgani solsa, volia tuja voi bova, sorgini duca soy, 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 sorves morace nami, eta taka soy, soy, sorgini duca soy, 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 soy. बाबा खरोच पवित्र दूत सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंजी तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोरोराचें हें रोगत पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मुनच्या बसत तें वारयतलें हे म्हज्या उगडासाक करात तिसरो उदका दिवन बावडताचो गूट पुरकुटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जोनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जोनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रोखो शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रिथमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो गुडास कोर फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा फिलीप मेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगल्या आदनिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय पुनर्जीवनपणाचो आमिणाची कापणूक कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसुळीत मुखामळ पडोवंक फाव कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्यो करता आनी सर बाय तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारार जावं. आमचो दिसपटो किराय आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताल्ले परत्यो नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सोवी आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप करतले आमची कपलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप करतले आमची कपलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमियोच्या वेळार आमी गायन गावया. देव जाता मनशाचे काण D7 पान 50 D7 पेज 50. Deus zata munchache kan, liblolo unia rupa, tane vale bugelia, biong dile ganelia, tazo maimu, bitmena shilo, 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 tazo maimu, bitmena shilo. Amorliam turbol resta, sangati dunia sakra, pekacionan bosoili, sogli burgi devaci, tazo maimu, bitmena shilo, tazo maimu, bitmena shilo, tazo maimu.
नाशिल्लो सुगले उभी राहूया. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, तुझ्या बलिदानात आनी जेवणात आमी वांटो घेतला. ताचो फळ आमचे जिणे दोगो सोकोर आनी बऱ्या कोरन्यांनी तो अदीक थीर जावं दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन गावया. पातोक मोचे केदे आय 24. मोगाळ बाबळ्यानो, ह्या मिसा बलिदानांत फादर जोफिला पासत आमी मागलां. कित भाशेन मोगान आनी एकवटान थोडोसो वेळ आमी आतां सारुया. सगल्यांनी कॉरिडोरांत येवचें म्हूण विनोदी करता. गायन गावया. आय 24 पान 131. आय 24 पेज 31.